page 19, A35. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खासगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत दवरून ह्या मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरया. आतां आयज आमी एके अस्तुरीचें फेस्त समारंभता. तिचें नांव आसलेलें हेलेना कोवाल्स्का. तुमी आयकलां आसतलें हें नांव. ती फकत 33 वर्सां जियेली, पूण इतल्याच वर्सांनी तिणें आपलें सगलें काळीज जेजूक भेटयलें. ती म्हणूंक लागली, जेजू तूं जावन आसाय म्हजें पवित्रपण, तूं जावन आसाय म्हजी गोठाय, तूं म्हाका राख आनी सांबाळ, तूं म्हजें मन उजवाडाय, तूं म्हजो दोनी म्हणटो तूं म्हाका वाट दाखय. हे भाशेन ती सदांच हो मनोभव घेवन जियेताली. ती फकत 14 वर्सांची आसतना तिणेन म्हणलें तूं सादें काम घोराब्यांनी केलें, कित्याक ताची माय आनी पाय एकदम गरीब आसलेली, ताका मदत जाय आसलेली. तर मायक आनी पायक मदत केल्या उपरांत 20 वर्सांची आसतना तिणेन एके अर्दीन प्रवेश घेतलो. ह्यो मादरी पळय आसलेल्यो त्यो जेजूच्या काकलुतीच्यो मादरी कश्यो जियेताल्यो. म्हणून तिणेन प्रवेश घेतल्या उपरांत एका वर्सान तिणेन आपली आंगवणी केली. त्या वर्सा तिणेन आपलें नांव बदल्लें. ती आपणाक मारिया फावस्तिना म्हणून अशें तिणेन तें नांव घेवन तिका सगळीं जाणां वळखोंक लागलीं. तिचो जल्म केन्ना जाल्लो? 1905 वर्सा. 1925 वर्सा तिणेन प्रवेश घेतलो. 26व्या वर्सा तिणेन म्हणून तूं आपली आंगवणी केली. 31व्या वर्सा 1931व्या वर्सा जेजून तिका आपलें दर्शन दिलें. जेजू तिका दिश्टी पडोंक लागलो आनी हाका लागून बाकीच्यो पळय सिस्टरी आसलेल्यो त्यो तिचेर जोवंक लागल्यो. ती कुडींतूय मातशी फराक आसलेली, म्हणटत हे फराकेक लागून तिका खूब सोंसचें पडटालें आनी त्या भायर ही तिची चेश्टा करताली. पूण तिणेन आपलें काळीज सगळें जेजूक ओपून दिलें. हें सगळें पळय ती सोंसताली, ती संवसाराच्या सोडवण्णे पासत, पाद्री पासत आनी इगोर्ज मातयेच्या बरेपणा पासत तें सगळें ओपून दिताली. आनी जेजू तिका म्हणटालो, तूं खरेंच म्हजें सूख, तूं म्हजें दादोसपण, तुका हांव सगळ्या खुरपेनी नेटयतलो आनी तुवें मात एक करूंक जाय. म्हजो उफाट मोग सगळ्या संवसाराक परगट कर. म्हजी काकूट तांकां सांग आनी जितलें तूं सांगतलें तितली म्हाका दादोसकाय मेळटली.
हे भाशेन तिणेन आपलें जिवीत सारलें आनी मागीर जेजूनच तिका सांगलें म्हजें चित्र पिंतारून काड. तिणेन एका पिंतोरिस्ताक मेळ्ळी ती आनी ताका सांगलें हें चित्र तुवें आतां पिंतारूंक जाय म्हणून आनी ताणें तशें केलें. हातूंतल्यान आयज आमी आमचे मनान कोत्ताना आमच्या पातकांची दूख धरया. जेजून आमकां कितले पाटी एक कोडी दर्शन दिलालें आसतलें पूण त्या दर्शनाक आमी चिटकोन रावंक ना. आमकां जाय पळय तशें केलां विसरल्या तर ह्या वेळार आमी ताची बोगसणी मागया. आमी जशे भाशेन ताणें आमकां सांगलां मोग करूंक जाय ते भाशेन ताचो आनी पेल्याचो करूंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाची बोगसणी मागया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटां दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी नाशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकळुतीन सोर आमची पातकां बोगस आनी जें आमी मागोंक फुडें सरोना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जो तुजे सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून गलासियकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, जाणें तुमकां क्रिस्ताची कृपा जोडूंक आपयल्यांत ताका इतले बेगीन सांडून दुसरें कसलें शुभ वर्तमान तुमी धरलां म्हूण म्हाका अजाप दिसता. दुसरें शुभ वर्तमान आसा म्हूण न्हय, बगर क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान दनसूंक सोदतात तसले थोडे घुस्पावणार तुमचे मदें आसात. पूण आमी तुमकां परगोट केलां त्या शुभ वर्तमाना भायर कोणूय मनीस, आमीच जावं तो वो स्वर्गांतल्यान आयलोलो तो एक देवदूत जावं दुसरें एक शुभ वर्तमान पुरगोट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आदीं आमी सांगलां तेंच आतां आनीक एक पावट सांगता. तुमी मानून घेतला त्या शुभ वर्तमाना भायर कोण दुसरें एक तुमकां पुरगोट करीत बी ताचेर शिराप पडूं. आतां हांव कोणाक मानूंक सोदता सो तुमकां दिसता, मनशांक की देवाक? वो मनशांक खुशी करूंक बी हांव भायर सरलां वय? आजून वेर मनशाची खुशामोद करूंक जर हांवें सोदलोलें तर क्रिस्ताचो सेवक हांव जावचो नासलो. सांगता तें समजून घेयात. बाबा भयणीनो, हांवें परगोटलां तें शुभ वर्तमान मनशाच्या पदरचें न्हय. खंयच्याच मनशान म्हाका तें दिवंक ना वो कोणेच म्हाका तें शिकोवंक ना. भोगोर जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उक्तें करून सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर आपलो करार सदांच मनांत दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता.
सर्वेस्पराची कर्तृत्वां उंचली व्हडती तांचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. आमचो जबाब सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. आपूण करता त्या सगल्यांत तो नितीमोत आनी विस्वाशी. सगळे ताचे कायदे विस्वाशीपणाचे शासनाच्या शासनाक थारायलोले प्रमाणीकपणान आनी स्वता प्रमाणे मांडून हाडलोले. आमचो जबाब सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. आपले पोरजेक तो सुटका दिता. आपलो कोरार शासनाक स्थापून दिता. पवित्र ओर्चित ताचे नांव ताची वाखाणणी तोखता निती काडी. आमचो जबाब सर्वेस्पोर आपलो कोरार सदांच मनान दवरता. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूक कसाक लावंक एका धर्मशास्त्र्यान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, शासनाचें जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका अशी जाप दिली, सुमूर्तींत कितें बरयल्लें आसा थंय तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी जेजून ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण आपल्या विचाराक कारण आसा म्हूण दाखोवंक ताणें जेजूक म्हणलें, तर म्हजो पेलो कोण? जेजून असो भरतीपाळ केलो. कोण एक मनीस जेरिकेक वचूंक जेरुसलेम थावन देंवून येतालो. वाटेर तो चोरां नागोण्याच्या हातांत सांपडलो. ताणीन ताचे कडेन आसलें तितलें काण घेवन ताका गाय पडसर मार घालो आनी ताका अर्दो मेल्लो कसो सांडून ते पळून गेले. तेन्ना अशें घडलें, कोण एकलो यादनीक तेच वाटेन देंवन येतालो. ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरोन तो चलत रावलो. तसोच एक लेवीत तेवशिल्यान पावन सरलो आनी ताका पळून तोय दुसरे कुशीन सरोन फुडें चलत गेलो. पूण एक वाटसूर सामारिकार तेवशिल्यान वेताना ताचे सरशी पावलो आनी ताणें पळयलें. ताका तो चुचुल्लो. तो लागीं आयलो. तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे गाय बांदले. ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी ताका एका खाणावळींत व्हरून ताचो परमोस केलो. दुसरो दीस ताणें 2 दिनार काडून खाणावळीकाराक दिले आनी म्हणलें, ताचो सांबाळ कर आनी कितें ओगळो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो. ह्या तेंगा भितर कोणेन आपूण चोरांच्या हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावन दाखयलेशें तुका दिसता? ताणें जाप दिली, ताचे ठांय दोळे केली ताणेन. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुवें तशेंच कर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी कितें म्हणून आयकलां देवाच्या उतरांतल्यान. पयले सुवातेर पावलो म्हणटा, हांव तुमकां शुभ वर्तमान सांगतां, तो हांवें म्हजे वस्तुंगी घडोवंक ना, ना म्हणून म्हाका मनशांनी सांगूंक ना, तो म्हाका फकत देवान सांगलेलो आसा आनी तोच हांवें तुमकां भरगटलेलो आसा. शुभ वर्तमान म्हणजे जेजून आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमची पातकां आपणाचेर घेवन आमकां सुटका दिल्ली आसा. ताका तर आमी बोगसोणें मागीत, तो आमकां रोखडोच बक्षिता आनी परिपूर्ण जिवीत आमकां दिता. पूण ताणें कोश्ट दोग सोंसलेले आसा. म्हणटोच आमी जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचता, जेजूची ओळख आमकां थंयसर मेवता. पूण कसली ओळख ती? फकत हांगसर गिन्यानांत म्हूण हातूंत आमकां म्हायती मेळटा, पूण ताचो अणभव मेळना. अणभव कसो मेळटलो? अणभव आमकां मेळटा जेन्ना आमी ताचे बरोबर वेळ सारता. अरे, आमी जाणो आमी कोणाचोय तर मोग करता जाल्यार तांचे बरोबर वेळ सारूंक सोदता. नाजाल्यार आयज काल मोबायलाचेर कितलोचो वेळ आमी सारिना आनी तितलेंच न्हय आमी तांकां पळयता बऱ्यान. हेच भाशेन आमी देवा बरोबर वेळ सारूंक जाय. आनी ते भाशेन सारलो की ना, आमी खरेपणी भायल्यांतले ते नेमशास्त्र आसात ते पाळचे ना. खरो आमी मोग करतले हांव जशे भाशेन ताका आयज जेजून सांगलां पळय तें मनांत दवरतले हांव. कसो आमी मोग करूंक जाय? पयले सुवातेर पयलो मोग आमचो देवा सरशी आसूंक जाय. कित्याक देव आमचो मोग करता न्हय, तो मोग आमी आपणावंक जाय. त्या मोगान आमी दुसऱ्यांचो मोग करतले. आनी ताणें कसो दाखयलो आमकां? तो सदांच सेवे चाकरेचो आसलेलो. ताणें सांगलां आमकां हे भाशेन चाकरी करात म्हणून. ते पळय आतां दोग जाण, पाद्री आनी लेवीत, दोगूय जाण आयले ते सायडीन, शिकलेले ते, जाणर ते, पूण तांचे लागीं सेवाक चाकरी करूंक जायना. तातूंत ते फेल. पूण वो कोण? वो बायलो. ताणें मोग दाखयलो, चुरचुरे केले आनी ताचे गाय बांदले, ताका मागीर गाडावर बसयलो, खाणावळींत व्हेलो, ताचो परामर्श केलो. दुसऱ्या दिसा त्या दुसऱ्याकूय खाणावळेकाराकूय ताणें त्या वावरांत घातलो आनी तो म्हणूंक लागलो, आनीक कितें ओगळें आसा तर तेंय हांव तुका फारीक करतलो. पळय कितलो मोग ताणें दाखयलो. आनी वो पळय धर्मशास्त्री आसलेलो तो म्हणिना सामारीकरण केलां. कित्याक? पोरको म्हणून, बायलो म्हणून. जाणेन ताका मदत केल्या ताणें म्हणूंक लागलो. पळय नांव पर्यंत घेवंक तो विटेता. म्हणटच अशें आमचेय मदें जाता भयणीनो आनी भावनो. आमच्या घरच्यां बरोबर पर्यंत अशें घडटा. तर आमी हें सगळें पयस करुया. आमचो खरो भावार्थ आसा जाल्यार आमी जेजूक जो आमच्या काळजांत आसा ताका वळखूंक लागलीं की ना, ताचे बरोबर आमचो वेळ सारूंक लागलीं की ना, मागीर आमी दुसऱ्याय बरोबर तशेंच भाशेन सारतले. आनी जेन्ना तीं जेजू आसा म्हणून जियेवची ना, तेन्ना की आमकां खरो तांकां मोग दाखोवचो पडटलो. तांचे पासत आमकां सोंसचें भोगचें पडटलें. आनी तीं आमकां फासार म्हणजे आमकां खुर्सार मारतलीं, कितें ना कितें म्हणटलीं, कोत्तलीं. पूण तेन्ना आमी जेजूक एकवटोन तो आमकां दाखयता ते प्रमाणें ताचो मोग आमी करूंक जाय. कोत्तेले हांव. तर आमी आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत अणभवया. सगळें आमचें आसा तें आपलेपणाचें वो दुसऱ्यांनी जें आमकां आपलेपणाचें शिकयलेलें आसा तितलें आमी जेजूचेर दवरया. आनी जेजूचेर दवरलें म्हणटच तो आमकां नितळ निर्मळ करतलो, करीत आसा आनी आमकां आपल्या जिवितान दुसऱ्या सुस्कारान भरून काडटा. हो अणभव घेवया आनी सगळें ताचे सवें दवरीत रावया. आनी हे परी तो आमकां अदीक आनी अदीक आपल्या उजवाडान आमचें जिवीत पोरजोळीत करतलो. आमची उतरां, कन्यो, चाल जेजूची जावंक लागतल्यो. आनी हे परी खरी आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक लागतलें जेजू सवें. हे परी आमी देवाक, आमच्या बापाक खूब महिमा हाडटले हांव. फावस्तिना
कवल्स्का अशेंच म्हणो म्हाका एकूच आवड आसा, सगलो गोत म्हज्या बापायच्या आसण्यांत रावंक. तर आमी तेच भाशेन जेजू सोबें रावया आनी जेजू जावन आसा वाट जो आमकां बापायशीं दवरतलो. ह्या वेळार आमी शुद्ध निर्मळ जालेलीं आसा मनांत आनी काळजांत. तर आमी सगल्या संवसारा पासत मागया आनी हेच परी सदांच आमचें जिवीत सारूंक ताजी कृपाय बी आमी मागया. सोर पोदेदारा आनी काकुळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 42, C 34. म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समरुंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आनी वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जवणपणान जिंकले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सुर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्च घेतली. नव्यान तुका दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च. नवे आनी साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आवाडताचो गोट पोरगोटुया. Sumia Jesu tuje morona mi somorupta, tuje puno जीवन पुनो mi borgota, tuja enyak ami otrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूचे मागणें मोगान ताका एकवटोन आनी ताका सगळीं जाणां आमची मोग कोत्तात आनी आमी जांचो मोग कोत्ता आनी आमची दुस्मानूय जी आसात तांकां सगळ्या जाणांक बरोबर धरून जेजूच्या एकवटान आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावन, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवळकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया.
देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचें जेवण हांकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 55 D16. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सोरपोदेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन बरों आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमी अदीक आनी अदीक आशिर्वादान भरोन यात, कित्याक दर मिसांत आमी जेजूक एकवटून रावता. आमचें मन आनी आमचें काळीज ताचे सवें दवरलेलें आसा. तर हो आशिर्वाद घेवन अदीक आनी अदीक ताच्या बेसांवांत आमी दुसऱ्यांकूय बेसांव जावया. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुंगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
एक धाकटुली सुचना आसात तुमकां हो कळीत करूंक जाय. आमी ह्या दिसांनी थोडे दीस तरी मीस साक्रिस्तीन बाजिलिकेच्या घेतल्या कित्याक कित्याक आल्ताराशी काम चालू आसा म्हणटच त्यो पळय फरशी आसात त्यो आतां बदलतात कित्याक थोड्यो मोडलेल्यो पिडार जाल्ल्यो वो दुसऱ्या रंगाच्यो आसलेल्यो त्यो बदलून आतां सारकें टापटीप कोत्तले त्यो ताका लागून थोडे दीस मीस तिचो जावचें ना साक्रिस्तीन तुमी मीस अणभवतल्यात. Page 88, F7.